दिवचल सांखळे मजगतीचो रस्तो हॉट मिक्सिंग केल्ल्यान चकचकीत दिसता खरो, पूण आतां बळी घेवपाक लागला. झांटये कॉलेजी कडेन जाल्ल्या अपघातांत एका पर्यटकाचो जीव गेलो. दिवचलच्यान सांखळे वचपी रस्तो तसो बरो आसा, पूण दिवचलच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रा कडल्यान मातशे फुडें पावतकच झांटये कॉलेजी कडेन चट्टी लागता. हे चट्टे कडेन कांय तांबडे रस्त्यांचे फांटे आसात. थंयच काल अपघातांत एकल्याचो जीव गेलो. थंय स्पीड ब्रेकर आसा खरो, पूण पयसुल्ल्यान तो दिसना. ट्रॅफिक सेलान तो अदीक हायलायट करपाची गरज आसा. हो एक रस्तो आसा बिचोले टू सांखळी कनेक्ट जाता. तशेंच हांगा एक चट्टी आसा आनी खुबशे एक्सिडेंट ह्या जाग्याचेर जाता. कालूच एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी एक पर्यटक हांगा एक्सिडेंट जाल्लो त्या पर्यटकाक आनी मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तो हॉस्पिटलान गेल्या उपरांत ताका मरण आयलें. पूण ह्यो एक चट्टी जी आसा पळय ती खूब धोकादायक आसा आनी हांगा कितें तरी करपाक जाय, कितें तरी फरक आसूंक जाय. असोच एक हांगासर एक बारीक रस्तो भितरल्यान भायर सरता कनला कडल्यान. थंयसून खुबशे लोक अशे येतात बी आनी बरो रस्तो असल्या कारणान खुबशी स्पीड लोकांची आसता हांगासर आनी फुडें स्पीड ब्रेकरूय आसा. पण थोड्यांचें म्हणणें आसा की स्पीड ब्रेकर सारके दिसना. पट्ट्यो आसा ताजेर पण ते सारके दिसनात. ताजेरूच लक्ष मारपाक जाय. आनी जे हांगासर खुबशे लोकांक एक्सिडेंट जावन खुबशे दगावल्ले बी आसा ह्या रस्त्यांचेर. तेजेर लक्ष मारून कितें तरी उपाय करपाक जाय. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.